नमस्कार इश्टानो, हांव आलिशा मेनेझीस आनी तुमकां सगळ्यांक मंथन मतदारसंघाचे हे गोमंतक टीव्हीचे कार्यावळीन माये मोगाचो येवकार. तर आतां निवडणुको लागीं पावल्यात. 14 फेब्रुवारीक इलेक्शन्स जातले आनी 10 मार्चाक ताजो रिपोर्ट येतलो. हांगासरल्या लोकांचे एकूच मत आसा की तांकां एक बऱ्यांतलो बरो आमदार निवडून येवचो. तर आयज आमी हेच जाणून घेवपाक आयिल्ली आसा कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन. हांगासरलो आमदार पांडुरंग मडकयकार. तर ताणें ह्या लोकांची कितली उदरगत केल्या, तांची कितल्यो अडी अडचणी पयसायल्यात, हांगासर ताणें तांकां कितले मदत केल्या हें सगळें जाणून घेवपाक आमी हांगासर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयिल्ले आसा. चला तर आमी त्या लोकां कडल्यान तांची मतां जाणून घेवया. तर आयज आमच्या वांगडा एक हांगासरलीच नागरीक आसा. सो तिच्यो कितें अडी अडचणी आसा, तिच्या गाड्याक घेवन कितें प्रॉब्लम्स येयल्या ते आमी जाणून घेवया. तुका ह्या गाड्यार आतां कितल्यो वर्सां जायत येयली? आतांच 15 दिसां पयलीं सुरू केला हांवें हो गाडो. तर म्हाका हो गाडो कोणूय निवडून येवं, पण ताणें म्हाका हेल्प असो करचो की गाडो जशें म्हाका गिरायक जाता, पब्लिसिटी आसा थंयसर म्हाजो गाडो तेंच्यांनी व्हरोन दवरचो आनी म्हाका थंयसर हेल्प करचें तेंच्यांनी. इतलेंच म्हाजें सांगपाचें आसा. पण म्हाका मुश्कील खूब येयले. ते मुश्किलेन हांवें एकट्यान सामना केलो सगळ्या हेका. आनी लोकांगेर वचून कामां करून घेवच्या पेक्षा जावं खंयसरूय काम करून घेवच्या पेक्षा हांवें होच वेवसाय निवडलो आनी म्हाका ह्याच वेवसायार आतां रावपाचें आसा. तेका लागून कोणूय निवडून येता तेंच्यांनी म्हाका हेल्प करचो हीच म्हाजी आशा अपेक्षा आसा. आनी हो गाडो म्हाजो हांगसरलो व्हरोन पब्लीक आहा जी म्हाका गिरायक जातले ग्राहक आसा थंयसर म्हाका व्हरोन हो गाडो तेंच्यांनी दवरचो आनी म्हाका हेल्प करून तेंच्यांनी उपकार करचे म्हाजे. तर काकी तुका हो गाडो घालपाक अशे कितले त्रास पडले, कितले कश्ट येले? ही तुवें तुज्या ओन मेहनतीन घातले की तुका कोणाच्यान आदार आसलो? ना, म्हाका आदार कोणाचो नासलो. हांवें मेन घेतला हो हें करून, म्हणजे स्वताच्याच पयशांनी स्वताचोच करून घेतला. स्वता करून घेतला म्हणटकूच तो हांवें धाकटो करपाक लायलो. लर्निंग लायसन म्हाका मेवळेलें दिल्लें पंचायतीन, पण ताका हांवें गाडो करतना सांगलेलो धाकटो कर म्हणून. ताणें हो व्हडलो केलो. ते पयशांक लागून कितेंय करता अशें म्हाका मागीर कळ्ळें. पण ताणें करपाक हांवें लायल्लो 1 वर्स म्हाजें बेश्टे पिड्यार केलें ताणें. 15 दिसान करता म्हणून सांगलें, पण म्हाका ताणें 1 वर्स लायलो हो गाडो करपाक. तरी हांवें एकट्यान मेहनत करून ताजे पयशे ताका दिले. पण आतां ते पयशे म्हाका भरून घेवंक जाय जाल्यार म्हाका आतां कोणूय निवडून येता तेंच्यांनी सपोर्ट करून म्हाजो गाडो खंय गिरायक मेळटा थंयसर हालोवन दिवपाचो म्हाका. आनी थंयसर म्हाका तेंच्यांनी केन्नाय अडी अडचणींक साथ दिवची इतलेंच म्हाका म्हणपाचें आसा, आनी कांय ना. तुवें आतां म्हटलें की तुका एक पब्लीक प्लेस म्हणजे जिजो तुका गिरायक जाता तिजो गाडो दिवचो. तर आतां ह्या गांवांत चड तितले लोक ना, म्हणजे आनी स्पेशली ह्या जाग्यार हांगासर सद्याक तुका कोणूच दिसना. पण तरी आसतना 15 दिसांनी तुका आतां कितले कस्टमर्स येले, कितले गिरायक जाले? येता हांगा ट्युरिस्ट येता ते थोडे बरेशे आसता ते घेता, ना जाल्यार थोडे तुका घेयना. पण तशें म्हाका म्हाजेच सुटोवंक ना कांय, कित्याक पयलींच आहा न्हू सुरवातीक तो. तर ते सामानाचे सुद्दां सुटले म्हाका जाल्यार खूब जाता आनी खूब जाल्ले. पण आतां कितें आसा थोडेशें मातशें समजून घेवन म्हाका हेल्प कोणें करचो इतलीच म्हाजी आशा आसा आनी अपेक्षा आसा. तर आतां निवडणुको लागीं पावल्यात. सो तुजी कितें अपेक्षा आसा की MLA कडल्यान की तुका कशें म्हणजे ह्या गांवच्या खातीर आनी तुजो गाडो आहा त्या खातीर तुका एक उदरगत जावपा खातीर सो तुका कितें अशें तेजे कडल्यान आशा आहा की तुका ताणें कितले पर्यंत हेल्प करचें, तुका कितें जाय तेजे कडल्यान? तेजे हेल्प चडसो नाका. म्हाजो गाडो व्हरोन ग्राहक पळय येताले गिरायक म्हाका मेळटले थंयसर ताणें बरे भशेन दवरून घेवचो. आनी ताणें म्हाका केन्नाय कोणूय म्हणजे गरज आसली कितें आसली हेल्प म्हणजे ते फक्त गाड्या पुरती हेल्प करपाचो, बाकी ताणें हेल्प कांय नाका म्हाका तेजो. तो वचोन मागीर हांव थंय चालू करतलें, कोणी अडी अडचणी येयल्यो कोणी थंयसर ताणें फक्त तितलेंच म्हाका थंयसर सपोर्ट दिवचो की बाबा आमी आसा, तूं तें कर स्टार्ट, आमी आसा तुज्या फाटल्यान, तुका कोणूय कितें आड येयलो जाल्यार आमी तें पळयता इतलेंच म्हणपाचें आनी कांय ना. तर ही आसली आमची हांगासरली नागरीक. तिजो जे कितें तेजी आशा आसा ह्या MLA कडल्यान तिणें सगळें व्यक्त केलें आतां. तर आमी ह्या फुडल्या इलेक्शनांनी एक बऱ्यांतलो बरो आमदार निवडून येवचो म्हणून अशी तिजी आशा आसा. आनी भाजयेचो धंदो म्हजो, नुस्तें विकता. आनी पळय आमी पळय रावता पळय थिंगासर आमच्या घरान लायट ना 3 वर्सां जालीं. पूण कोण आमकां हेल्प करिना. आमकां जर हेल्प करता जाल्यार व्हडले उपकार जाय तुमचेर. तर तुवें आतां इतलीं वर्सां धंदो केला म्हणजे आतां तुका हे धंदो करपाक कितले त्रास जाले, कितल्यो अडी अडचणी येयल्यो, मे बी तुका कितलो फायदो जालो तें कितें सांग? फायदोय आहा लॉसूय आहा आमकां. तशें कांय ना. आमचो घर कशें चलतलें ना जाल्यार.
पण आता इतले वर्ष तुवें हो धंदो केला तेतून तुजीच सगळी मेहनत हा की तुका कोण आदार ना मेळ्ळो? म्हज्या भुरग्यान चेडवान केला पयलो घोवान केल्लो म्हाका मागीर आतां म्हजें चेडूं आतां केन्नाय चेडवाय घेवन येता म्हाज्या घरा येता. तर आतांचो जो आमचो MLA हा ताणें तुका कितलो आदार दिला म्हणजे ह्या लोकांनी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांनी? अजून आमकां कांय हें ना, आमकां घर ना सद्याक आनी रावता त्या घरान आमच्या लायट ना आमकां 3 वर्सां जालीं. तर आतां फुडें आमचो आतां इलेक्शनां लागीं पावल्यात. सो ते इलेक्शनाक तुजी कितें अशी त्या निवडून येवपी वो निवडून येतलो फुडें तेजे कडल्यान तुजी कितें आशा आसा, कितें तुका एक्सपेक्टेशन्स आसा की ताणें तुका कितें हेल्प करचो? म्हाका लायटीक लागून हेल्प, आमकां घराक लागून हेल्प करचो, घर जाय आमकां. तर आयज आमी आयिल्ले आसा बाब सिद्धेश नायक हांच्या ऑफिसान. तर आमी तांचे कडल्यान हांगासरल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे कितें प्रॉब्लम्स आसा वो कितें उदरगत जाल्या त्या बाबतींत जाणून घेवया. ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे लोकांचे प्रश्न आसा तेंचे प्रॉब्लम्स आसा ते कितले पर्यंत सॉल्व जाल्या वो मे बी जावपाक जाय आसले हें तुका कितें दिसता? फाटलीं 10 वर्सां ज्या तरेन ह्या मतदारसंघान काम जाल्लें आसा त्या हातूंत म्हाका अशें दिसता की खुबशे जे बेजीक प्रश्न आसा लोकांचे ते सुटावे जावनात. आनी फाटलीं 5 वर्सां जी आसा आमदार सामकोच इनएक्टीव आशिल्लो. त्या हातूंतल्यान हो मतदारसंघ जवळ जवळ 5 ते 10 वर्सां फाटीं पडलेलो आसा. बाकीच्या मतदारसंघांनी जे सरकार पक्षांतले जे आमदार आसा ह्या आमदाराच्या मतदारसंघाचो जो विकास जाल्लो आसा त्या हातूंत ह्या मतदारसंघान ताका कंपेर करीत जाल्यार म्हाका दिसता 0 विकास जाल्लो आसा. हातूंत ओल्ड गोवाचो मार्केट कॉम्प्लेक्स आसत किंवा जे हांगचे बंदारे आसत, बांद आसत तेंचे रिपेर आसत, हांगची शेतां आसत, एग्रीकल्चरल जे रिफॉर्म्स हांगा जावपाक जाय आशिल्ले, जे शेतकार आसा आमचे ह्या मतदारसंघातले ते खूब त्या हातूंतल्यान तांकां खूब त्रास जाल्ले आसा. आनी एम्प्लॉयमेंट वायज सुद्दां आमी जेन्ना आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणटात त्या हातूंतल्यान खंय तरी आमचे यूथ जे आसा ते सेल्फ एम्प्लॉय जावपाक जाय आशिल्ले ते करपाक खंय तरी आमदार कमी पडले अशें म्हाका दिसता. अशा प्रकारचे खुबशे प्रश्न जे आसात ते सुटावे जावना. तर आतां म्हाका सांग की इतले सगळे प्रश्न आसा, इतले सगळे प्रॉब्लम्स लोकां कडल्यान जे सॉल्व जावंक ना MLA कडल्यान आतांच्या, तर तुका अशें कितें दिसता की लोकांनी तुका वोट करचो, तुका निवडून हाडचो, तुवें अशें तुजे कितें प्लॅन्स केले की तूं लोकांक मदत करतलो? आतां फाटलीं जवळ जवळ 10 वर्सां हांव ह्या मतदारसंघान काम करता आनी 1 वर्स पयलीं ह्या मतदारसंघातल्या लोकांनी जवळ जवळ 4000 लीड दिवन म्हाका जिल्हा पंचायत मेंबर म्हणून निवडून हाडलेलो आसा. हें लोकांचें प्रेम आसा आनी लोकां मदलो म्हज्या बद्दलचो विश्वास आसा. फाटलीं इतलीं वर्सां जी काम करता त्या हातूंतल्यान खुबशे म्हाज्या पर्सनल फंडांतल्यान हांवें खुबश्या पंचायतींनी काम केल्लें आसा. तशेंच जेन्ना ZP म्हणून निवडून आयलो तेन्ना जवळ जवळ ह्या 1 वर्सान म्हाका जस्ट 6 म्हयने मेळ्ळे काम करपाक लागून. त्या हातूंतल्यान कोविडाच्या टायमार खूब काम जाल्लें आसा म्हज्या कार्यकर्त्यां कडल्यान, म्हजे कडल्यान, आनी ते सगळ्या लोकांच्या सपोर्टान आमी तें काम अवेरनस आसत, ग्रोसरी डिस्ट्रिब्युशन, मास डिस्ट्रिब्युशन आसत, अशा प्रकारचे प्रत्येक कामां आमी सॅनिटायझेशन आसत सगळ्या घरांचें आसत, अशें सगळीं कामां आमी केल्लीं आसा. प्लस जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान जवळ जवळ 40 लाखाची कामां ऑलरेडी कंप्लीट जाल्लीं आसा आनी जवळ जवळ 30 लाखाची कामां इन प्रोसेस आशिल्लीं पण कोड ऑफ कंडक्ट लागिल्ल्या कारणान ती उरल्या. सो जवळ जवळ 1 कोटीची सुमार कामां ह्या मतदारसंघान जिल्हा पंचायत फंडांतल्यान आमी केल्लीं आसा. तिसरें म्हणल्यार जें हांगा हो मतदारसंघ जो आसा तो आयलंडाचो बेटां आसा खूब, त्या हातूंतल्यान मदीं मदीं कशें जाता की खुबश्या पंचायतींनी नेटवर्क इश्यूज आसा आनी कोविडाच्या कारणान जेन्ना आमी हें म्हणटात की ऑनलायन क्लासीस स्टार्ट जाले भुरग्यांक खूब त्रास जाले. हेंच लक्षांत घेवन आमी म्हज्या मार्फत हांवें कितें केलें की प्रत्येक पंचायतीन एक वायफाय हॉटस्पॉट घातलो, पब्लीक फ्री वायफाय, आनी ते प्रत्येक जे त्या पंचायतींतले कोणाक यूज करपाचें आसा ते वायफाय ते लोक आज पर्यंत बऱ्या तरेन यूज करीत आसात, फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करीत आसात. आनी अशा प्रकारच्यो सुविधा आमी आमच्या माध्यमांतल्यान ह्या लोकां कडेन पाविल्ल्यो आसा. फ्युचर विजन अशें म्हणत जाल्यार म्हाका अशें दिसता की ह्या मतदारसंघान जशें हांवें म्हणलें की ह्या मतदारसंघान खाडयो आसा, आयलंडां आसा, ह्या हाजेर टुरिजम
तकलेन धरून खुबशें कितें करपाक जाता आनी हें सगळें करता आसतना फाटलीं 10-15 वर्सां कांयच जावना. लोकांक जर आमी सेल्फ एम्प्लॉय करपा जाय जाल्यार म्हाका दिसता सेल्फ डिपेंडंट करपाक जाय जाल्यार म्हाका दिसता ट्युरिजमाचो आदार घेवन ह्या मतदारसंघातलो यूथ जो आसा ताका आमी फुडें काडपाक शकता. हे खाडयो ज्यो आसात थंय बोटींग आसत किंवा अन्य प्रकारचे बिझनस आसत हे प्रमोट करपाक ट्युरिजम बेस्ड बिझनस आसत हे सगळे प्रमोट करपाक आमी फुडें सरपाक जाय जेणे करून आमी आमच्या मतदारसंघातल्या प्रत्येक युथाक त्या हितून सेल्फ एम्प्लॉय करतले सेल्फ डिपेंडंट करतले. सर जे आमचे आयलँड्स आसा सो तितून चडशा लोकांक ट्युरिजम करून तूं सेल्फ एम्प्लॉयड करतले युथाक पण हांगासर जे आयलँडाचे लोक आसा तांकां ही ट्युरिजम येयल्ली नाका. थोडे लोक अशे भोव आसा की तांकां ट्युरिजम येत जाल्यार आमच्या आयलँडाची ब्युटी वयतली मे बी तेंचो डेवलपमेंट जावन आयलँड पिड्यार जातले हेवूय तेंचे थॉट्स आसा. सो त्या बाबतींत त्या लोकां खातीर तूं कितें करूंक सोदता म्हणजे कितें सांगूंक सोदता? ना कशें आसा जेन्ना आमी ट्युरिजमाच्या बाबतींत आमी म्हणटात तेन्ना आमी थंयचो लोकल जो भुरगो आसा ताका आमी एम्प्लॉयमेंट दिता ना की आमी कोणाक भायल्यान हाडून थंय बसयता. आतां कशें आसा थंय आमी फॉर एग्जाम्पल नद्यो आसाय आमच्यो थंय आमी पॉन्टून्स घातले आनी जेटीज तयार केल्यो आनी त्यो जेटी लोकल जे आसा फिशरमॅन आसा तांकां यूज करपाक दिले किंवा जे आमचे कोण यूथ आसाय ताका आपलो बिझनस करपाक जाय. ट्युरिस्ट भरपूर येता सो तांकां खंय तरी सायकल टूर किंवा आमचे बोट टूर अशें जर करपाक आमी सरकाराच्या मार्फत जर सबसिडी दिवन किंवा लोन दिवन आमी जर मदत करपाक शकले जाल्यार म्हाका दिसता त्या मतदारसंघातले त्या पंचायतींतलो यूथ सेल्फ डिपेंडंट जातलो. तर हे असले आमचे वांगडा बाब सिद्धेश नायक. सो तेणें आपलें जे मत असलें लोकांक घेवन वो मे बी आतां येता त्या इलेक्शनाक घेवन ते खूब आमकां व्यक्त करून सांगलें त्या बद्दल तांकां देव बरें करूं म्हणटा. तर आमी आयिल्ले आसा कोरमली ह्या मार्केटान हांगासर बाजार आसा. तर हांगासर कांय नागरिकांक आमी विचारुया की तेंची कितें मत आसा तेंचे कितें प्रॉब्लम्स आसा ते. इलेक्शन आतां लागीं पावल्या आमची सो आतां फुडले जे आतां आमचे आमदार जातले वो जावपाचे आसा सो तेजे कडल्यान तुजी कितें अपेक्षा आसा की तेणें ह्या लोकां खातीर मे बी तुमचे म्हणजे हे बाजरा खातीर ह्या खातीर कितें उदरगत करची? कोण येवपा आतां परसे बरो जागो दिवन बरें हें करून दिवचें म्हणून आमकां विकपाक भाजी. तुमी हांगासरचेच रावपी? सो रेजिडेन्शियल हांगासलेच रावपी आमी आनी प्रॉब्लेम म्हणल्यार कितें सगळे कोण आतां खंय कितें करता कितें नाटकां करता हे MLA आय डोंट नो आनी हे फावट जाल्यार MLAंगेर आमी विश्वास धरीत ना. सो आतांचो जो आमचो प्रेझेंट MLA आसा सो तेज्या बद्दल कितें तुका म्हणणें आसा की तेणें आतां इतलीं वर्सां हांगासर येयलो तो निवडून सो तेणें लोकां खातीर कितें केलां? लोकां खातीर केलां पण तेणी आपल्याच मनशांचें कितें केलां बारीक मनशांचें कांयच करूंक ना. दीस इज माय पॉयंट ऑफ व्यू. कांयच करूंक ना आपल्या मनशांचें कितें आहा न्हू तेंच केलां आनी तो आतां भोगता. फुडें आतां आमची इलेक्शनां येवपाचीच आहा सो तेतून आतां कोण निवडून येतलो कोण निवडून येवपाचो आहा तेणें ह्या गांवच्या लोकांक वा ह्या हांगासरल्या नागरिकां खातीर कितें करपाक जाय? करूंक जाय भरपूर करूंक जाय पण तो सद्या फिजिकली बरो ना. कोण एट प्रेजेंट आहा तो MLA तो फिजिकली बरो ना. तो करतलो कितें तो येवपाचो आहा तो म्हाका दिसता डळमळीत. म्हाका दिसना एलायन्स जायतशें आमच्या गोंयान सद्या तरी एलायन्स म्हाका दिसना कितें मेजॉरिटी येतली म्हणून एलायन्स जातली आनी गव्हर्मेंट फॉर्म करतलो. मिन्स आतां कोण निवडून येता वो ना तें आमकां कांयच खबर ना पूण एज अ नागरीक हांगासरलो रावपी म्हणून तुका कितें दिसता की ह्या गांवची उदरगत कशे तरेन जावंक जाय हांगा कितें डेवलपमेंट आसपाक जाय लोकां खातीर कितें एक मदत जावपाक जाय? लोकां खातीर मदत भरपूर जावंक जाय. पळय आमचे हे गांवचेच मनीस कशे भोंवता पळय हे आमचे MLAन पळयलां ना पळयना. दे थॉट कितें आपले कोण हें आहा न्हू म्हणल्यार आपलेच मनीस आहा न्हू तांकांच हें करता फुडें व्हरता. गरिबांचे कोणी आजून MLAन कांयच करूंक ना अजून. फक्त आपले कोण पयशेकार आहा तेंचेच पयशे केला आनी सोडला. हांगासरले लायक बेजीक नेसेसिटीज म्हणटा आमी की उदक जावं लायट जावं त्या बाबतीन तुमकां कितें त्रास घराच्या घरानूच कितें त्रास? तें सगळें बरें आहा. उदीक
लायटीचे हे प्रॉब्लेम ना. हांव तुका सांग डेवलपमेंट म्हणजे भरपूर डेवलपमेंट जावंक जावो पण ते उलोवनूय फायदो ना. कांय उलोवन फायदो ना. कळ्ळें तुका. सद्या तरी आमकां नॅसेसिटी कितें आहा न्हू ती तरी सद्या मेळटा. हे असले आमचे हांगासर कोर्लीमचे एक नागरीक रावपी. सो तेणें हांगासरल्या लोकांची जी कितें समस्या आसा ओ मे बी जो कितें हांगासरलो आमदार आसा तेज्या बद्दल जे आमकां सांगलें तें आमी सगल्यांनी पळयलां. तर आमी अशेंच आनीकूय दुसऱ्या कडेन वचून जाणून घेवया. तर आमी आतां आयिल्लीं आसा कुमारजुआ एरियान. सो हांगासरल्या एका कांय थळाव्या नागरिकाक आमी विचारून घेवया की ताजी हांगासरली समस्या कितें आसा, हांगाच्या आमदाराची समस्या कितें आसा ती. सो म्हाका आतां एक सांग की हांगाचो आमचो आमदार आसा सो तेणें तुमचे खातीर तुमचे जे कितें प्रॉमिसीस केल्ले तुमकां ते कितले पासून फुलफील केल्या ओ मे बी तेणें करपाक जाय आसले तुमकां कितें दिसता? सांगपाचें म्हटल्यार मेन गजाल म्हणटा तें कुमारजुंचो पूल. कुमारजुंचो पूल नांव फक्त कुमारजुंचें पूल म्हणून उरला तेका, पूण आमकां ते कुमारजुंच्या पुला वचपाक सबवे ना. हे फर्स्ट सारकें नॅसेसिटी म्हणजे ही आमची पयली. कित्याक आमकां अशें मार्सालान वचून मागीर पुलार वयचें पडटा. सेकेंड थींग आमचो ग्रावंड आजुनूय इनकम्प्लीट आसा थंयसर. म्हणजे तेका अजून ग्रावंडाक ब्लॅक सॉयला ती घालूंक ना. सगळो फूल ग्रावंडाक शेकर वता आनी भुरग्यांक खेळोंक मेळना आनी थंयसर इंजरीज खूब जाता भुरग्यांक. कोविडाच्या टायमार आमकां एमएलएन काय हे कुमारजुंचे एमएलएन काय कांय हेल्प करूना. लोकल आमचे पळय यूथ आहा तेंच्यांनीच हेल्प केलें आनी तरी हे तेका अजून टिकेट दिवपाक तेका चिंतता. आमकां हांगासर यूथ जाय लिडर. म्हणजे आमचे आतां युथूय रेडी आहा रावपाक हांगा पूण तांकां टिकेट दिना ते. पार्टी म्हणजे BJPची पार्टीची स्पेशल सांगता की ते तेका दिवंक सोदता हे एमएलएक पयलींच्याच. सो ते आमकां यूथ जाय म्हणजे आमच्या खातीर झगडपी आनी आमी तेज्याच आमच्या युथाकूच घेवन आमी थंयसर झगडोन आमच्या ग्रावंडाच्या सुद्दां कामाक आमी खूब ट्राय केली. तरी तो ग्रावंड तितके करून तो ग्रावंड मातसो तेंच्यांनी ब्रॉड केलो. तर तुमचे कितें अशे बेजीक नॅसेसिटीज म्हणजे दिसपट्टे जे उदक येता, इलेक्ट्रिसिटी, तुमचे शॉप आहा सो शॉपाक घेवन कितें प्रॉब्लम्स येयल्ले तुमकां? ना तशें व्हडलें ना. आमकां लायटीक आनी नळाक तरी व्हडलो प्रॉब्लम ना. आतां ही बिलां वाडल्या म्हणटा ती खरी. लायटीची बिलां वाडून येता, नळाची बिलां वाडली अशी व्हडलो आमकां उदकाक आनी हेका प्रॉब्लम कांय ना. शॉप म्हणल्यार हे शॉप न्हू हे होलसेल. एका टायम असो शॉपाक म्हाजे कांय प्रॉब्लम ना. आनी म्हाका हितून कोविडान म्हाका शॉपाक कांय प्रॉब्लम जालो ना. तर आतां फुडें आमची इलेक्शनां येवपाची आहा सो तूं तो जो आतां आमदार निवडून येतलो मे बी कोण दुसरो आमदार कोण निवडून येतलो सो तेका घेवन तुका कितें अशें होप्स आहा, कितें एक्सपेक्टेशन्स आहा की तेणें आतां कितें ह्या आमदारान जें कितें करूं ना तें तेणें करचें ओ मे बी तुजे कितें थॉट्स आहा की जो कोण येतलो पळय तेणें हांगासर जे लोकांक गरजो आहा पळय त्यो पावच्यो म्हणून? फर्स्ट थींग म्हटल्यार तो म्हाजो सबवे आमचो कुमारजुंचो सबवेक जाय आमकां. एक शॉर्टकट म्हणजे कुमारजुंच्यान डायरेक्ट ओल्ड गोवा येवपाक. सेकेंड थींग भुरग्यांक कामां जाय. भुरग्यांची कामां खूब जावंक ना म्हणून आजून हे 4 वर्सांक तरी आमचो एमएलए हितूर ना आनी भुरग्यांची कामांय जावंक ना. मेन गरज म्हणटा ती भुरग्यांक कामाचीच. खेळपाक हे ती मागीर सगळें ऑटोमॅटीक जाता. फक्त पयलीं भुरग्यांक कामाचीच गरज जाय. आतां आमची इलेक्शनां लागीं पावलीच पूण आतां जस्ट एक तुजो एक मत कशें म्हाका एक सांग की आतां जे लोक नागरीक आसता तेंच्यांनी आमदार पळोवन वोट दिवपाचो की आमदारांची कामां केल्या पळय ती पळोवन वोट दिवपाचो? आमदार पळोवन वोट दिवपाक ना. आमदारान कितें कामां केल्या तितूर वोट दिवपाचो. आनी म्हाज्या हिशोबान तरी सारको म्हणजे युथूच हाडूंक जाय. लिडर आतां ते युथूच जाय. आतां व्हडले जाणट्यांक आनी हांकां घेवन हे कांय ना आनी कोण तर फिट ना तांकां घेवनूय अर्थ ना. सो हांव म्हणटा भुरग्यांनी आनी सगळ्या लोकांनी युथाकूच लिडर म्हणून करचो आमच्या कुमारजुंयान. तर हो आसलो आमचो हांगासरलो एक नागरीक. ताणें आपली समस्या सांगून दिली. तर आमी आनीकूय फुडें कोणाकूय विचारून घेवया. तर आतां आमी हांगासरूच कुमारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या ह्या आनीक एका नागरीक कडल्यान हांगासरूच विचारून घेवया की तेजें कितें मत आसा, तेजे कितें प्रॉब्लम्स आसात ते. तर म्हाका सांग आतां ह्या एरियान जे कितें प्रॉब्लम्स जे कितें इश्यूज आसले ते कितले पर्यंत सॉल्व केल्या ओ मे बी जाल्याय बी आनी जावंक ना बी ते दोनूय कितें आहा ते तुमकां सांगून दिशी? ओके. आमचो पयलींचो एमएलएन पयलीं तेजे कडेन बरो आसतना ताणें भरपूर कामां केल्लीं आहा लोकांची आनी आतां तेजे कडेन जायना कामां. फक्त आश्वासनां दिता आनी लोकांक पिशान काडलेले सारके काडटा. तर आतां इलेक्शनां येवपाची आहा सो ह्या जी फाटली इलेक्शनां जाली आनी आतांची जी इलेक्शनां जावपाची आसा सो तेतून तुजी कितें अपेक्षा आसा की लोकांनी कोणाक सारको वोट दिवचो? म्हणजे लोकांनी तेंची नांवां ओ मे बी तांकां वळखता म्हणून वोट दिवचो की तेंच्यांनी जी कामां केल्या ओ जी तेंच्यांनी प्रॉमिसीस जे लोकां खातीर केल्ले ते फुलफील केल्या म्हणून वोट दिवचो? म्हाका दिसता आमच्या गांवचे आहा पळय तेंच्यांनी आतां बरो एक मनीस पोवचो, यंगस्टर पोवचो. आमची कामां खंय फुडें जातली, भुरग्यांची
एक जे बरे बरे कामाक लागचे आमचे भुरगे इतले पोस्ट आयिल्ले गव्हर्मेंटाचे खंयच्या खंय कांयच ना जालें हांगा भुरगे आमचे बेकार भोंवता. आतां जे आमचे बेजीक नेसेसिटीज आसता की उदक म्हण जावं लायट म्हण जावं इवन ट्रान्सपोर्ट ह्या गांवांनी ट्रान्सपोर्टाची खूब प्रॉब्लम आसता केन्ना केन्ना. सो हांगासर कितले पर्यंत तितलें डेव्हलपमेंट जाला ह्या बाबतींत? ना काय डेव्हलपमेंट कांयच ना, कांयच डेव्हलप ना, काय ट्रान्सपोर्ट ना, उदकाची परत उदकाचो प्रॉब्लेम जाता भरपूर, लायटीचे तसे ट्रान्सफॉर्मर बीन खूब बसोवपाचे आसले पण ते झाले ना. आमचो MLA इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो आसून सुद्दां आमची कामां जाली ना. तर हो आसलो आमचो हांगासरलो एक नागरीक, सो तेणें आपल्याचें मत सांगून दिलें. आतां अशेंच आमी आनीकूय कोणाक विचारया. MLAन जेन्ना तो शारिरीक दृश्टी सारको आशिल्लो तेन्ना सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचे ताणें प्रयत्न केले. पूण जे आतां मेजर जो प्रॉब्लेम आसा तो ताच्या हाका लागून खूब आमी फाटीं उरल्या. एक म्हणजे आमचो कनेक्टींग रोड ब्रिजाचो तो जावना. दुसरो म्हणजे आमचो ग्रावंड ज्या भुरग्यांनी खूब अथक परिश्रम केले फक्त ग्रावंड आमचो एक्वायर करून दवरला. फुडलें जें डेव्हलपमेंट आहा तो जावना. तशेंच पंचायत घर जावना आनी उदकाचोय आमकां खूब प्रॉब्लेम आसा. पूण हें जर गोंयांक जर पळोवपाक जाय, गोंयची सुदारणा करपाक जाय जाल्यार डिफरन्स आसपाक जाय. कारण कितें तेच मनीस तेच फेस पळोवन लोकांकूय म्हणून सद्याक कितें जालां एक ट्रेंड जावन पडला. ताका लागून ते चेंजीस आसपाक जाय. आतां फॉर एग्जाम्पल आमचे सर्गीस मनोहर भाई पर्रीकारान सांगून गेल्ले की झाड वाडलें की झाड आनी त्या झाडा मुळान सावळी मेळना, तेजी पानां झडटा, तेन्ना त्या खातीर खरें नवें झाड लावपाक जाय म्हणून. ही खरी BJP आतां सरकारान आहात आनी त्या प्रमाणे नवे चेहरे हाडपाक जाय अशें म्हाका जाल्यार दिसता. ह्या एरिये खातीर ह्या लोकां खातीर पयलीं म्हणजे पंचायत थ्रू काम करपाक जाय. हांगा थोडें प्रायवेटायजेशन करता पळय तशें न्ही, पंचायत निवडून येवन कामां करपाक जाय. आनी कामां करता आसतना जे पळय लोक एरियेचेर लोक आसा तांकां घेवन काम करपाक जाय. सदांच निवडून येतकीर व्हडले मनीसूच दिसता तशें दिसूंक जायना. सगळे ग्रासरूट लेवल प्रॉपर वर्ड फॉर दॅट त्या लेवलाचेर काम करपाक जाय. आनी त्या लेवलाचेर काम करून लोकांची मनां आपलीशी करपाक जाय. आतां जे पयशे दिता हे दिता, कोण कोविडाच्या टायमाक आनी कितें दिता, आतां दिता, पूण मागीर फुडलीं 5 वर्सां तें ना. हें सातत्य आसपाक जाय. तोच कॅन्डिडेट निवडून हाडपाक जाय. पयली गजाल सांगपाचें म्हणल्यार MLAन ह्या एरियेक काम करूना कारण केन्नाच तें बरें नाशिल्लें. पूण तें जर बरें आसता जाल्यार कुमारजुंकारांक कांयच बाधा जावची नाशिल्ली. हें म्हाजें मनांतलें अंतर्मन सांगता, हें हांव जाणा आनी हें लोकांकूय पडटलें कोण आयकता तांकां. पूण मागीर ताज्या नंतर जें कितें जालें पळय तें कोणूच येवना हांगा. आयल्या जे कोण इंट्रस्टेड आसा इलेक्शनाक, जाका कोणाक तिकेट जाय, जाका कोणाक एक बेटर प्रॉस्पेक्ट दिसता की बाबा आमी हें करीत जाल्यार आमकां लोकांची मतां पडटलीं, अशे लोक आयल्या, अशें दिल्या. पूण दिलां तांणी लोकांक, ही गजाल खरी, दिलां वाटलां कित्याक तें रुलींग आशिल्लें तांणी दिलां. पूण तशें कोविडाक जें जाय तसो हेल्प लोकांक जावना. आतां हांव बिझनेसमॅन, पूण आतां म्हणपाचें म्हणल्यार तेन्ना राम 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 करून दीस काडले आनी हांवें भितरले भितर गिरायक केलां. पूण देवा पाव करून तशें आमकां हांगा कांय जावना. आनी कुमारजुंव्या गांवांक कोवीड बाधाय जाल्या खरी पूण तसो हेवक जावना. तितलें व्हडलें बाकीच्या गांवांनी जालां तशें जावना पूण जालां हांगा. पयलीं म्हणजे जेन्ना निवडून येता तेन्ना आमच्या सरकारच्यो स्किमी आसा त्यो लोकांच्या दारा पर्यंत पावोवपाक जाय, जेणे करून तांकां कोणा कडेन मागचें पडूंक जायना. आतां प्रत्येक जाण जे पळय तुमी सांगला तशें प्रश्न जो सांगला म्हाका त्या प्रमाणे की आपल्या कडेन व्हरपाक खंयचे जाल्यार खंयचे पयशे तांकां पर्यंत पावोवप आनी तांचे मना वळून आपल्या कडेन घेवप, नाजाल्यार आपल्या कडेनच पावपाक जाय अशी गरज तांची निर्माण करप. हो पयलो पॉयंट तांणी सोडूंक जाय. हो पयले पॉयंट म्हणजे सरकाराच्यो बऱ्यो स्किमी आसा त्यो स्किमी तांच्या दारा पर्यंत पावोवंक जाय. सरकाराच्यो पावल्या आमच्या कुमारजुंव्यान, पूण ज्यो सामक्योच गरीब रसातळाक आसा, जे BPL म्हणटा आमी बिलो पॉवर्टी लायन, तांचे पर्यंत थोड्यो स्किमी पावना. आतां आमच्या गांवाचें हांव तुमकां सांगता, आमच्या गांवान ST OBC आसा तशेंच जनरलूय आसा. जनरल लोक सगळे श्रीमंत आसा अशें ना, जनरल लोकूय गरीब आसा. आतां म्हजो वॉर्ड स्पेशली आय एम पंच ऑफ खडपवाडा वॉर्ड नंबर 2, आमचे गरीब लोक आहा थंय. गरीब लोकांक जनरलाक एकूय स्कीम ना. हें सरकारान पळोवंक जाय. हें कोण निवडून येता ताणें MLAन पळोवंक जाय. समान कायदो, समान लोक, समान रिजर्वेशन हें पळोवपाक जाय. हें सगळ्यान व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर एज्युकेशन पर्पज, फॉर स्कीम पर्पज आनी बाकीच्योय गजाली ज्यो आसा तांकां लागून इन जनरल ह्यो स्किमी लोकां कडेन पावोवपाक जाय, त्या माध्यमांतल्यान पावोवपाक जाय. हें म्हाका दिसता. हें सामकें तांणी करत जाल्यारूच तें MLAचें कितें आसा तें कळटा. नाजाल्यार तें कितें जाता, प्रत्येक जाण दार पर्यंत वचप, जोरी धरप, शिर्वीस मागप. ती शिर्वीस ताणें ताचेर मोठो उपकार केल्ल्या भशेन दिवप. शिर्वीस मागता आसतना तुजे कडेन कित्याक मागता तो ताणें विचार करूंक जाय. कारण तुका लोकांनी निवडून हाडला आपली कामां करपाक. त्यो शिर्विसो मागता आसतना भाऊ काम कर, ताई काम कर अशें न्ही. बाबा हे एलिजिबल आसा, तातूंत एलिजिबलान आतां फावोर जायत. सगळे भुरगे हुशार आसना. 100 भुरग्यांतल्यान 10 भुरगे तरी ढ आसता. पूण त्या 10 भुरग्यांक वयर काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी तांचे कशेंय करून फुडें संवसार वाडोवंक जाय.
हाजेर तांणी चड भरून दिवंक जाय. इश्टानो, तर आयज आमी आयिल्ली हांगासर कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन. तर आमी हांगासर गांवांनी वचून लोकांची मतां, तांचे विचार, तांची कोस्ट, तांचे त्रास हे सगळे जाणून घेतले. तर आतां इलेक्शनां लागीं पाविल्ले आसात आनी तांकां एक बऱ्यांतलो बरो आमदार वेचून येवन आनी तांचे सगळे हे कोस्ट, हे त्रास जे आसा ते सगळे निवारूंक तांकां मदत जावची म्हूण ह्या लोकांची आशा आसा. तर ही आसली आमची मंथन मतदारसंघाची कार्यावळ. तर हांव आलिशा मेनेझीस तुमचे कडल्यान निरोप घेता. तुमी पळयत रावा गोमंतक टीव्ही. नमस्कार इश्टानो, हांव आलिशा मेनेझीस आनी तुमकां सगळ्यांक मंथन मतदारसंघाचे हे गोमंतक टीव्हीचे कार्यावळीन माये मोगाचो येवकार. तर आतां निवडणुको लागीं पावल्यात. 14 फेब्रुवारीक इलेक्शन्स जातले आनी 10 मार्चाक ताचो रिपोर्ट येतलो. हांगासरल्या लोकांचे एकूच मत आसा की तांकां एक बऱ्यांतलो बरो आमदार निवडून येवचो. तर आयज आमी हेच जाणून घेवपाक आयिल्ली आसा कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन. हांगासरलो आमदार पांडुरंग मडकयकार. तर ताणें ह्या लोकांची कितली उदरगत केल्या, तांची कितल्यो अडी अडचणी पयसायल्यात, हांगासर ताणें तांकां कितले मदत केल्या हें सगळें जाणून घेवपाक आमी हांगासर ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आयिल्ले आसा. चला तर आमी त्या लोकां कडल्यान तांची मतां जाणून घेवया. तर सर म्हाका एक सांग की हांगासर जो आमचो आतां करंट आमदार आसा, सो हांगासरल्या ह्या गांवच्या लोकांचे जे प्रॉब्लम्स आसा ते कितले पर्यंत सॉल्व जाल्या ओ मे बी जावपाक जाय आसले अशें तुका दिसता? गांवचे प्रॉब्लेम सॉल्व जावच्या पयलींच आमचो जो MLA आसलो तो मातसो तब्येतीन वीक पडलो. तेज्या कारणान काही गजाली उरल्या, पूण ह्यो गजाली उरल्यो तेका आमी नागरीक कारणीभूत आसा. कारण आमी तेजे कडेन पावना जाल्यार आमी वयल्या कडेन तरी वचोन त्यो गजाली आमी सोडपाक जाय आसल्यो. तेच्या कारणान त्यो गजाली उरल्यो. पूण आतां मतदारान लक्ष दिवंक जाय की जेका आमी मत दितले तो शिक्षीत आसा, तो आपले कार्य करपाचे हितून आसा आनी तो बरो सुदृढ आनी कॅपेबिलिटी तेजे कडेन आसा अशा मनशाक पळोवन मतदारांनी लक्ष दिवंक जाय. आता तुम्ही जशें म्हटलां की आमचो जो आमदार आसलो तो सीक पडलो, सो आमी उंचल्या पावंड्यार वचून उलोवपाक जाय आसले आनी कोणा कडेन. सो तें आतां जायत्या लोकांक हांगासर खबर ना की अशी एक प्रोसेस आसलो म्हणून. सो हें लोकां मेरेन जें तुवें म्हटलें बी वयर वचोंक जावन आमी सांगपाक जाय आसलें तें हांगासर मे बी कोणेच करूंकूच ना. सो तें करपा खातीर कितें एक सोल्युशन म्हणजे कितें एक स्टेप काडपाक जाय आसलो दिसता? तें करपा खातीर ह्यो ग्रामीण संस्था आसा, पंचायत हावज आसा, पंचायत बॉडी आसा, त्यान पलीकडे तेंच्यांनी पयलीं नॉमिनेट केल्ल्यो बॉडी आसताल्यो एवरी फिल्डार. त्या बॉडींनी त्या बॉडींनी तेजेर लक्ष दिवंक ना. कारण ते ग्रामीण विभागाचे ज्यो कितें ग्रिवेन्सीस आसा तेंचेर कोणेच लक्ष दिलें ना. फक्त आमदारा पुरतेच त्यो बॉडी तेंच्या पर्यंत वयताले आनी ते बाकी आमदार मागीर फुडें घेवन आपल्या कार्याक वयतालो. हें नेग्लिजन्स जाल्ल्या कारणान ह्या गांवाचोय उत्कर्श खुटलेलो आसा. सो तुमचें अशें ऑलमोस्ट अशें म्हणणें आसलें की लोकांनी जो आतां आमदार आहा, आमदाराक पळोवन आमदाराक जाणो म्हणून वोट दिवपाचो की जस्ट तेजी कामां लोकांक ताणें कितले फायदो करून दिला तें पळोवन वोट दिवपाचो अशें दिसता? फायदो हो आम आदमीक केन्नाच जायना, पूण फायदो जेन्ना सोशल काम जाता गांवचें, जेन्ना एखाद्या गांवच्या सुशिक्षीत जावं तेज्या पेक्षा कमी आसलेल्यांक खंय तरी नोकरी जावं तांकां वेव्हार मेळटा, तितून फायदो जाता. सरकारची कामां करून घेतले आनी आम आदमीक फायदो जातलो ही चुकीची गजाल आसा. कित्याक त्या सरकारच्या कामांतल्यान आम आदमीक फायदो जावपाची कामां
हे लोकल बॉडीन ती फुडें व्हरपाक जाय आसली. कारण काही तब्येत ही सगळ्यान व्हडली आसता आनी तब्येत जेन्ना साथ दिना तेन्ना त्याच टायमान त्या आमदारान आपलो राजिनामो दिवपाचो आसता. पूण हें केलें ना. सो तुका आतां कितें दिसता की आतां जी आमची इलेक्शनां फाटली जालीच, सो तेन्ना आनी आतां जी जावपाची आसा तितून कितें डिफरन्स जाय ओ कितें डिफरन्स आसा हातून कितें दिसता तुका? आतां फाटलीं इलेक्शनां जालीं, काही लोकांक अवेरनेस नासली, काही लोकांक त्या गोष्टीची जाणीव नासली आनी त्या गोष्टीची जाणीव नासल्या कारणान तो मतदारसंघ फाटीं उरलो. पूण आतां मतदार सुदृढ जाल्या, सुशिक्षीत जाल्या, त्या वाड्याची, त्या गांवाची आनी त्या आपल्या मतदारसंघाची प्रत्येक मतदाराक जाणीव आसा. तेन्ना आतां मतदारान उमेदवार पळयतना जेचे कडेन ती कॅपेबिलिटी आसा, जो त्या मेंटलिटीन वावुरता, जेका फुडल्या 50 वर्सांचें विजन आसा, तशा मतदाराक सोदूनच वोटींग करचें. जेका लायफाक जी नीड आसा ते कॅमिकलायज जावन येता. उदाहरण जर घेतलें, आतां ह्या गांवांत जर एक ग्रावंड डेवलप केलो आनी ताका जर हें जाय कितें ग्रास जायो, तर ते ग्रास ह्या उदकान जगचे ना. तेज्या भोंवतणी ट्यूबवेल मारच्यो पडल्यो. शेवटी नैसर्गीक हेची गरज आसा आनी अशा नैसर्गिकाची गरज आसतना शक्य तितलो हेका कारणीभूत पंचायत मंडळ, म्युनिसिपालिटी मंडळ हे आसता. कारण ती बांय पुरयतना ते लक्ष दिना. ती बांयचें जें कितें काम करपाचें आसता तेजे फाटलें हें पळयना. आतां तो फुडाराक केन्ना उपयोग जातलो तें पळयना. ताका ह्या मंडळांक खबर आसना जाल्यार सरकारान व्हरून खंयसर ट्रेनींग दिवची आनी अशा तरेचो जो रिसोर्स आसा तो प्रिजर्व करचो म्हूण तांकां सांगचें. तेन्नाच हें आनी ते तितूंतल्यान जर जालें, काही आपमतलब आसा, काही आनी गजाली वेगळ्यो आसता, काही एकामेकाच्या मतां खातीर कोण एके कडेन दुर्लक्ष करता. पूण ती गजाल अशा ग्रामीण विभागान जावंक जाय. तर हो आसा आमचो हांगासर एक थळावो नागरीक. ताणें खूब अश्यो हांगासरल्या बांयच्यो, उदकाच्यो अश्यो आनीकूय जायत्यो आमकां समस्या सांगून दिल्यो. म्हाका आतां हांव 8 वर्साचें आसतना हिंगा वाती फुलां विकता. तशें त्रास तशें कोणी आमकां करूंक ना गो. पूण आमी आतां कितें केन्ना गोंयची सायबाची इंग्रज बंद जाता तेन्नाच आमकां त्रास जाले म्हणटकूच हांव म्हाजें मेडिकलान सुद्दां काम करून पेशंटाच्या फुड्यान रावन पोट भरलां आमचें. आतां परत स्टार्ट जाली म्हणून आमी परत हिंगा येयली. पूण आतां कोविडा लागून आमकां खूब प्रॉब्लम जाले. आमकां पोटाक बिटाक कांय ना जालें म्हणून हांव पेशंटाचें गुमूत काडून हांवें म्हाज्या भुरग्यांचें पोट भरलां बाय. तेन्ना ना 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 तशें आमकां कोणी कितेंच हेल्प करूंक ना बाय. आमकां पोटाक आमी खूब पाद्यशर जालीं आनी आमच्या घरान जोडपाक कोण ना. म्हाका तिगां भुरगीं आसा आनी हांवें हिंगासर काम करता आमी पोट भरतालीं. हे गोंयच्या सायबाच्या पांया कडेन बंद जालें पळय तेन्ना हांवें मेडिकलान वचून तेंचो गुमूत काडून हांवें म्हाज्या भुरग्यांचें पोट भरलां बाय. आमकां बरेंच जाल्लेलें जाय न्हू बाय. आमकांय बी आमचेंय बी सगळें पोटाचेंय बी कितें तेंच्यांनी कितें तरी आमकां हेल्प केल्लेलें जाय न्हू. आमकां अशें कांय दिवंक ना गो बाजार. आमकां फकत आमची गोंयची सायबाची इंग्रज ओपन आहा म्हणून आमी तेजेर पोट भरता. आमकां अशें कोणी कांयच दिवंक ना. कोरोनाच्या दिसांनी आमकां कोणी घरान हाडून आमकां हेल्प कांय करूंक ना बाय. आमी हेजेर पेशंटाच्या फुड्यान वचोन हांवें पोट भरलां म्हाज्या भुरग्यांचें. तेंचे कोरोनाचें दुयेंस आहा पळय तेंच्या फुड्यान रावन हांवें पोट भरलां. देहानूच राखलां म्हाका. आमी हेजेरूच काम करून पोट भरता. तेणी आमकां कितें तरी हेल्प करपाकूच जाय न्हू. नाजाल्यार आमी आतां परत आतां बंद जालें जाल्यार आमी कितें खातलीं. परत आहा तशें मेडिकलान वचून म्हाका गू काडून पोट भरूंकूच जाय न्हू. बाकीच्यांक कडेन जायना तसलीं कामां. आमी ती ना जायना आमकां इलाज ना म्हणून हांवें ती काम केलें. पूण तेंच्या कडेन जायना ती गुमूत काडून पोट भरपाक. म्हण ती बावडी घरानूच बावडी आसताली. मागीर कितें करतली. कशें जाल्यार पेज जावं कितें जावं जेवन ती रावली इतली म्हयने. आतां गोंयांत स्टार्ट जाल्ल्याक आतां ती कशी जाल्यार बावडी येयल्या. मागीर आनी कितें करतलें बाय सांग तूं. आमी इतले 2 वर्सां आमी घरा कडेच रावन कितें निवळ पेज जेवन आमी रावल्या कोरोना दिसांनी. आनी आतां आमी स्टार्ट जाल्याक आमी आतां गोंयांत येवन आमचें पोट भरलां भुरग्यांचें आनी आमचें. आनी आमचो धंदो बी कांय ना. घोवूय बेकार आसलो 2 वर्सां, हांवूय बेकार आनी 2 जाण चेडे म्हाका. आनी जोडटलो करतलो कोण ना. तुमचो दिसपट्टो कसो वयता तर मातशें हेच विकून? हय हय येतरूच हय. हांगा कितें जालें आमच्या घरांचें कितें चलता न्हू. तुका कितें दिसता की आतां इलेक्शनां येवपाची आसा तो एक आमदार येवपाचो आहा निवडून, तो कसो आसता तुमकां कसो हेल्प? आमकां बरोच जाय न्हू आमदार. आनी तूं आतां हांगासर दीसभर हांगासर रावता, सो तुका एक प्रॉपर शॉप ओ मे बी एक प्रॉपर एक जागा दिवची. आमकां हांगा गोंयच्या लोकांक जागाच ना न्हू बाय. सगळो भायलो लोक हांगा जागा घेवन. आमकां गोंयच्यांक कितें आहा हांगा कांयच ना न्हू.
आणि जो दिसपट्ट हे आता फुलां बी विकता पळय ते कितले गिराईक जाता तुका आमकां आतां पब्लिकूय ना कोण आमकां एक 500 रुपया बीन दिसाक सुटल्यार सुटले जाल्यार काय ना. आणि कोविडाच्या टायमार कोविडाच्या टायमार 2 वर्सां घराच आहा न्हू आमी काय ना आमकां कोणी कितें दिवकूय ना. आमी ओपन जाल्या तेन्नाच आमी हांगा येयले आनी आमचें पोट भरलां आनीक आमकां धंदो काय ना खंय कामाकूय वचोंक ना आमी. हे फावट गोंयच्या सायबाचे फेस्त जाल्ले हय हय तेन्ना तुका कितें त्रास बी जाले ना 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 काय हय हय तेन्ना आमकां देवान दिले हय हय देवान आमकां तेन्ना दिले गोंयच्या सायबान. तर आता आमची इलेक्शनां येवपाची हा जो आता हांगासर जी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ह्या जाग्यार जे कितें लोकांचे प्रॉब्लम्स आहा जे कितें तेंचे प्रश्न आसले ते ह्या आमदारान सुटावे केल्या तो ना ते अजून पासून खबर घेवपाक येयना हिंगा आतां हे वोटिंगा लागून एक 2 जाण येवन गेले मातशे आमचे आम आदमी म्हणून मातशे हेल्प पुराय अशें म्हणून सांगून गेले 2 जाण अजून कोण येवंक ना चड जाण. तुका कितें दिसता की जे आमदार असता ते फकत वोटींग येयले कीच येता मागीर ते लोकांक विसरता तेची कामां ती न्हू वोटिंगा टायमार ते गरजे टायमार येताय मागीर कोण खबर घेताय कोण खबर घेयना कोणाची. आतां पळय हांवूय हँडिकॅप इतले वर्सां लायता हांवें गाड्या लागून हेल्प मागलेलें म्हाका हँडिकॅप म्हूण गाडा दी म्हाका लायसन्स दी अजून दिवं ना 10 वर्सां जाल्यार मागता हिंगा वता रावचें पडटा म्हाका 10 वर्सां जाल्यार हँडिकॅपा लागून गाडा म्हाका लायसन्स दी अजून भायले गांठी येवन हिंगा सगळे बिजनेस करताय आमी गोंयकार जावन आमकां कोण हेल्प करना असलें आसता. तर आता ही आमची इलेक्शनां येवपाचीच हा सो आता हे जे आमचे फाटलें इलेक्शन जालें आनी आतां येवपाचें इलेक्शन आसा तुका कितें दिसता की हातून कितें डिफरन्स आसता फुडल्या इलेक्शनान जो आमचो आमदार जातलो जावपाचो आहा तेतून ताणें लोकां खातीर कितें करचें हेल्प करपा जाय न्हू कोणूय निवडून येवं पूण हेल्प करपा जाय. आतां पळोवया कोण येता तो. सो तुजी अशी म्हणजे तुज्या मनान अशी कांय इत्सा ना की ह्या आमदारान आमकां अशें कितें करचें जेसपान आमची बिझनस सारको चलचो. हय तेच म्हणून आतां हे इलेक्शना कोण बसता कांय सजमो ना कितले जाण येता हिंगा ओल्ड गोवन कोण बसता कांय खबर ना अजून सारकी. आतां पयलीं सद्या चालू आहा सगळें प्रॉब्लेम कांय ना सगळें पावता गिमा दिसान मातशें कितें प्रॉब्लेम जाल्ले करून ते हाडून दिता मातशें ते अशें कितें प्रॉब्लेम जाले की रोखडेच ते सुटावे जाता की खूब टायम काडटा ना करताय प्रॉब्लेम सॉल्व करताय तशें. तर आता आमी आयिल्ले आसा हांगासर ओल्ड गोवा ह्या एरियान सो हांगासरल्या लोकांचें कितें मत आहा तेंचे कितें त्रास आहा ते आमी जाणून घेवया. तर आतां म्हाका सांग की आतां जनरली जे यूथ आसा आमचे सो तांकां कितें प्रॉब्लम्स जाल्या की आतां सद्याक लॉकडावन जालो कोवीड जालो ह्या लॉकडावनान कोविडान तेंचे शिक्षणाचेर मे बी कामाचेर कितें परिणाम जालो ते मातशें सांगशी. ओके अकॉर्डिंग टू मी आता खूप जाणांचे जॉब गेल्ले आसात सो बेजिकली जे आता पॉलिटिशियन्स आसा तेंच्यांनी लोकांक जॉब्सां खातीर हेल्प दिवंक जाय अँड अशें आयकलां की खुबशे जॉब्स आसा पळय दे सेल सो लोकांक लोक पयशे दितात आनी जॉब विकते घेतात सो अशें आसपाक जायना. इफ तुमच्या कडेन जर वेकन्सीज आसा गव्हर्मेंटान जाल्यार प्रत्येक घरान एटलिस्ट एका मनशा कडेन गव्हर्मेंट जॉब आसपाक जाय. अशें न्हू की एका फॅमिलीन 10 जाण गव्हर्मेंट अशें आसपाक जायना. एका घरान एक तरी मनीस असो गव्हर्मेंट जॉबाक आसपाक जाय अशें म्हाजें म्हणणें. ओके सो आतां इलेक्शन येवपाचेंच आमचें सो ह्या इलेक्शनान आनी फाटल्या गेल्या त्या इलेक्शनान कितें डिफरन्स आसलो की तो आमदार जितलो म्हणजे लायक ताणें कितलो हेल्प केलो ह्या लोकां खातीर आनी आतां येवपाचो ताणें कसो हेल्प करचो. म्हाका अशें दिसता की आतां कोण आतां जे उबे रावतात इलेक्शनाक तेंच्यांनी लोकांक अशे पयशे वांटच्या पेक्षा मोस्टली लोकांक अशे जॉब्स दिवचे ऑर तांकां विचारचें की तेंचे कितें तांकां कसली हेल्प जाय. ओके पयशांच्या बाबतींत अशें न्हू देर आर सो मेनी थिंग्स दॅट पीपल आर डिलींग वीथ रायट नाव अ डेज सो आय फील की तेंच्यांनी विचारचें लोकांक अँड लोकांनी म्हणून तांकां तोंडां पळोवन ऑर पयशे दिता तांकांच वोट करपाक जाय अशें करपाक जायना. जे लोक कामां करता एक्चुली वर्सभर जे तुमच्या फाटल्यान आसता ऑर वर्सभर तुमकां कसलो सपोर्ट मेळटा तशा लोकांक वोट करचें. तर अशें आसता की केन्ना केन्ना पॉलिटिशियन्स प्रॉमीस करता पूण जेन्ना इलेक्शन येता पळय तेन्नाच येवन ते आमकां मे बी आदार दिता वो मे बी तेंचें कितें आसता म्हणप तें आसता पूण जेन्ना एक फावट इलेक्शन काबार जाली निवडून येयले की थोडे जाण विसरून वयता. सो त्या खातीर तुका कितें अशें म्हणपाचें की तेंच्यांनी लोकां खातीर जे फॉरएवर तुमी प्रॉमीस फुलफील करीत रावतले वो मे बी तुमी फॉरएवर लोकांक एक आदार दीत रावतले त्या बाबतींत तुका कितें म्हणपाचें आहा. एक्चुली ते आमकां कळना म्हणजे आतां बेजिकली नॉर्मल लोक कितें तांकां कोणय मातशें हेल्प केली इट इज लॉट फॉर देम. सो आय फील की लोकांनी समजोंक जाय की बाबा दीस पर्सन
मिनींग कळपाक जाय की हो मनीस आमकां हेल्प करतलो केन्ना लोकांक वळखोवपाक कळपाक जाय. सो दॅट्स हाव तेंच्यांनी समजोंक जाय की हो मनीस आमकां हेल्प करतलो काय ना. इफ जर आमकां दिसता की हेणी ओके अमक्या लोकांक हेल्प केल्लो आसा इन पास्ट, सो वी कॅन जज ऑर एटलीस्ट वी कॅन थिंक अबाउट दॅट पर्सन. ओके आमी हेका वोट करूं शकता आनी दॅट पर्सन कॅन मेक सम चेंज. मेन प्रॉब्लम म्हाका जॉब्साचोच दिसता बिकॉज पीपल आर रियली स्ट्रगलींग बिकॉज ऑफ जॉब. सो मॅनी पीपल आर जॉबलेस नाव डेज. सो आय फील की जॉब्साचो एक इशू जर सॉल्व करीत जाल्यार एवरीवन वील बी हॅप्पी आनी कोण काय कोणा कडेन कांयच मागचो ना. तर ही आसली हांगासरली एक आमची नागरीक ह्या ओल्ड गोवा कॉन्स्टिट्युएन्सी हांगासर. तर अशीच हांगासर ओल्ड गोवा ह्या एरियाच्या आनीक एक आमकां नागरिकां हांगा मेवल्या. सो तेजे कडल्यान आमी जाणून घेवया की कितें समस्या आसा पळय ती. सर तूं आतां कामाक वयता, ओके, लायक तूं नॉर्मली बसीन ट्रॅवल करता. सो तुका एवरी डे मे बी चड लेट पासून जाली ओ मे बी अर्ली मॉर्निंग ट्रान्सपोर्टाचो कितें प्रॉब्लम जाता? हय जाता. कित्याक केन्ना केन्ना आमकां बसीच नासता. मेन म्हटल्यार कोविडाच्या टायमार आमकां केन्ना जॉबाक येवचें पडटालें. दोनांक येवन हांव हांगासर रावलां. दोनांक म्हटल्यार 2-2:30 बस येवन बसीक रावलें सुद्दां जाल्यार म्हाका हांगासर बस मेळना आसली. एकदां अशें जातालें की हांगासर 6 जायसर सुद्दां उरला. कदंबा 1-2दां नासताली बीन. तेका खातीर आमकां मदल्या टायमार बसी हांगासर ना ओल्ड गोवाच्यान सांखळे बीन वचपाक अशें. तुका कितलो टायम लागता म्हणजे तूं आतां इवन लेट सपोज तूं लेट सुटलें कामाचें, सो तुका सेफ येवपाक रातचें अशें बसींनी बी? हय ओके आहा तशें कितें प्रॉब्लम ना. हां पूण केन्ना केन्ना अशें जाता इवन आमी संक सुमार सुद्दां गेले जाल्यार थोडे अशीं मनशां बीन आहा बसीन चडटा जी बसले सुद्दां जाल्यार न्हू की तोंडाक पयत रावता. तोंडाक पयत रावता तांकां पळोवन एकदां अशें दिसता की भंय दिसता मनाक की देवान आमच्या फाटसून बीन येत का आनी खंय घरा पर्यंत कितें करीत काय म्हणून केन्ना केन्ना भंय सुद्दां दिसता. अशें 2-3 फावटी सुद्दां आमच्या वांगडा तशें जाल्लें आसा. स्पेशली बायलां खातीर एक ट्रान्सपोर्टाची वेवस्था करची ओ मे बी तांकां अशें रातचें लेट जाता जाल्यार मे बी तेंच्या कंपनीक ओ मे बी हांगासरल्या एमएलएन तेंच्या खातीर एक वेवस्था करची रातची तांकां सेफली घरा पावपा खातीर अशें कितें आसा? हय तेंच्यांनी म्हटल्यार एक बस रातच्या टायमार तरी एटलिस्ट तेंच्यांनी दवरपाक जाय अशें म्हाका दिसता. सो आतांचो जो आमचो एमएलए आहा सो तेणें ह्या आमच्या एरियाक लायक अशें डेवलप जावपा खातीर कितें केलां कशें दिसता तुका? डेवलप तें नकळो हांव पूण जें कितें केलां तें मोस्टली तेणी मातशें कितें तरी केलां आसतलें पूण तेणी एक म्हटल्यार अशें जी यूथ आहा आतांची तांकां खंय तरी जॉब नाजाल्यार अशें बारीक बारीक शिक्षणा खातीर आनी कितें एडवांटेज. खुबशीं भुरगीं अशीं गरीब आसा जांकां आजून पर्यंत शिक्षण मेळना. इवन स्पेशल भुरगीं आसा गरीब भुरगीं आसा तांकां आजून शिक्षण ना. आजून खूब अशें गांवांन हांवें पळयलां भुरग्यांक नॅटवर्काचो इश्यू आसा तांकां शिकपाक मेळना. ऑनलायन एग्जामी एटेंड करपाक मेळना. ऑनलायन शिकपाकूय मेळना ह्या कोविडाक लागून. तूं आतां एज अ यूथ तूं एक यूथ कशेंच सो तुका कितें दिसता की हांगासरल्या आतांच्या युथान सारकें चिंतून मत दिवचें की कोणाचो फुडलो निवडून येतलो सो तो तेंच्या खातीर कितें तरी करतलो की अशें जस्ट तोंडा पळोवन ओके ताणें एक सामको एक आदार केला जस्ट एक तूं ताका वळखता सो तशें मत दिवपाचें की तूं सारकें लायक कोण सारको आदार करतलो पळय ताकाच मत दिवपाक जाय? ना कोण आपलें काम करतलो जो म्हटल्यार आपलें म्हणिना नागरिकांचें आयकतलो तांकां म्हटल्यार फुडें कितें फायदो आसा आपलें काम करतलो आपलें म्हटल्यार ताका म्हटल्यार तेजें काम पळोवन ताका निवडून हाडपाक जाय. तेजें तोंड पळोवन तेजे पयशे पळोवन ताका निवडून हाडपाक जायना. तेजें काम कशें आसा तेणी घराघरांनी कितें इम्प्रुवमेंट्स दिला रोडार कितें इम्प्रुवमेंट्स केला ते पळोवन ताका निवडून हाडपाचें. तर ही आमची एक असली नागरीक हांगासरली तेणें आपल्यो ज्यो युथाक घेवन जे जॉब्साचे जे रातचे बायलांक ट्रान्सपोर्ट करपाची जे कितें समस्या आसली ती सारकी सांगून दिली. तर अश्योच आनीक जायत्यो समस्या आमी आनिकूय लोकां कडल्यान जाणून घेवया. चल तर आमी फुडें या. तुका बिझनस करपाक कितलो टायम जाता कितले वर्सां जाले तूं हांगासरूच आहा? हांगा जाल्यार 5 वर्सां जालीं. पयलीं म्हाजी माय बसताली 40 वर्सां जालीं. मागीर माय मेल्यार म्हाजी 5 वर्सां जालीं न्ही 5 वर्सां जाल्यार बसता. तर जे तूं आतां हांगासर हें शॉप घातलां सो त्या खातीर कितें ह्या सरकारान हांगासर वेवस्था केल्या कितें तुज्या खातीर की तुका हांगासरूच पर्मनंट दवरल्या? हांगा सरकारान तशें कांय सांगून ना आमकां. ओके तुमकां हीच जागा फिक्स सो ही आतां तूं हांगासरूच आसता एवरी टायम इतले वर्सां जाली ओके पयलींची माय आसताली सो तुका कसो कितें प्रॉब्लम येयलो हांगासर सरकारा कडल्यान बी असो? ना तसं कांय येवना अजून. गोंयचे फेस्ट आसता तेन्ना हांगासरले तुमची शॉपां काडटात ते? शॉपां काडटात तेन्ना आमी तेन्ना कितें प्रॉब्लम आसता? तेन्ना आमी घरा आसता न्ही
त्यांना काय जॉब करना काय बिझनेस ना त्यांना घरा कडेच म्हणजे फूल जाता 10 दीस घराच असता काय बिझनेस त्यांना काय त्रास जाता तुका घरा बी असो पयशांक लागून आसा मागीर कितें करताले तेंचे सो तेन्ना तुवें काय अशी MLA कडल्यान काय विचारूंक ना की आमकां अशे त्रास जाता पयशांक ना तशें आदार दी म्हणून तशें कांय विचारून ना आमी आतां आमची इलेक्शनां येवपाची आहा सो तुका लायक हे तुमची आतां समस्या आसा पळय की फेस्ता दिसा मे बी तुका कितें गिरायकूच जायना घरा बसचें पडटा सो अशें तुका कितें तुजें मत हें की सरकारान हाचे कितें उपाय काडचो तुमकां कितें हेल्प दिवचो त्या टायमार 10 दिसांनी दिवचे म्हणटा म्हणून तेंचे आसा न्ही तेंचे बाकीचे थंय बसता न्ही ती आमकां दोगांक घरा बसचें पडटा बाकीच्यांक सगळ्यांक आसा पूण तेंचो फायदो तुमकां जाता खबर ना म्हाका तुमकां काय फायदो जायना तेंचो तुमकां तुमचें ओन तेन्ना तुमकां 10 दिसांनी जाल्यार कितें अशी सारकी गरज पडली जाल्यार कांयच मागीर मायक म्हाजे मायक सांगलेली फॉर्मां भर मान तांकां दोगांक सांगलें तेंच्यांनी ती 700 रुपयान जागो भरचो फॉर्मां भरची पडटा म्हणून ती फाटीं रावली तेंच्यांनी भरली न्ही म्हाजी फॉर्मां भरले म्हणून तांकां मेवलो सगळो तुमकां मेवंक ना ना आमकां मेळ्ळो पूण तुमकां कितें म्हणजे हें बरोवंक फावंक ना कळोंक ना तुमचे कडेन बरोवपाक तें म्हाका खबर ना न्ही पयलींचें पयलींच्यान बरोवन येवपाचें आसता पयलीं तेंच्यांनी पयलीं वचून भरलेली न्ही ती हेंच्यांनी बरोवं ना दोगांनी अशें जालें तर आतां एक आमची इलेक्शनां जावपाची आहा सो आतां फुडें जो आमचो आमदार जो निवडून येतलो सो तुका कसो जाय म्हणजे ताणें लोकां खातीर कितें करचें दिसता तुका बरें करचेशें दिसता बरें म्हणजे कितें आतां ज्यो बाकीच्यो समस्या आसता पळय आतां पयलीं कशें थोड्या भुरग्यांक अशें कामाक सगळें हेका लायल्या तशें आमचें फुडें बरें करचेशें दिसता न्ही तुजो बिझनस कसो फुडें व्हरप कसो दिसता तसो आमकां खंय बरें जागो दिवन आमचें बरें करचें त्यो भोंवता त्यो दिसता रस्त्यार सो तुमी अशी उठोन बी गेली की गायो तुमचे फ्रुट्सां येवन बी खाता सो सरकारान ह्या गायां खातीर एक स्पेशल कितें उपाय काडचो तांकां एका जाग्यार दवरपा खातीर हय म्हणल्यार ती आमच्या खातीर पयलींची गोरवां तोंडलें ना आतां गोरवां सामकें आमी फुड्यान ते फुड्यान ना हें करता फेड्यान घेवन धांवता सो तुमकां म्हणजे तांकां अशें मारचें पडटा दाणोवचें बी पडटा धांवणुचें पडटा न्ही मारलें म्हणटा आमकां तें आसता काल एकल्याक झगडोन तेंच्यांनी उडयलो तो कितें म्हाजे हांव बायलेक केळीं न्हिता तोंड बाय कितें हांवें धांवणयलो आनी आपूण पडलो म्हणून ती झगडटाली दोगूय पाडे झगडटाले तोंड बाय आपूण हांवें धांवणयला म्हणून लस जाता खरें त्या खातीर म्हणजे एक सदांच न्हू पण अशें जागा जो तिवूय सेव करपाक ही जायती गोरवां एक्सिडेंटांनी मरतात तेंच्या खातीर तांकां कितें जागो करचो पयर फाटल्यान हांवें पाडूक धाकटुलें जालें ते धाकटुल्याक काल गाडी मारली इश्टानो तर आयज आमी आयिल्लीं हांगासर कुंभारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर आमी हांगासर गांवांनी वचून लोकांची मतां तांचे विचार तांची कोस्ट तांचे त्रास हे सगळे जाणून घेतले तर आतां इलेक्शनां लागीं पावल्ली आसात आनी तांकां एक बऱ्यांतलो बरो आमदार वेचून येवन आनी तांचे सगळे हे कोस्ट हे त्रास जे आसा ते सगळे निवारूंक तांकां मदत जावची म्हण ह्या लोकांची आशा आसा तर ही आसली आमची मंथन मतदारसंघाची कार्यावळ तर हांव आलिशा मेनेझीस तुमचे कडल्यान निरोप घेता तुमी पळयत रावा गोमंतक TV